दाबाळ किर्लपारचो पंच रमाकांत गांवकारान ग्रामसभेत केल्ले भ्रष्टाचाराचे आरोप फटीचे म्हणपाचो दावो नवातल्या 6 पंचायत वांगड्यांनी केला. लायटीचे सामान घेतना कसलोच भ्रष्टाचार जावंक ना असो दावो सरपंच दीपक पावसकारान केलो. दाबाळ किर्लपारचो एक पंच रमाकांत गांवकारान पंचायतीच्या ग्रामसभेत सरपंच आनी हेर पंचांचेर भ्रष्टाचाराचो आरोप केल्ल्यान सरपंच आनी ताचे हेर वांगडी बरेच चाळवल्यात. रमाकांत गांवकर कोळी डिस्काल पंच मेंबर एक स्वता तो पंच आसा तो विसरलो. त्यांनी हे आमचे इश्यू ग्रामसभेक काडले आनी हे जे ग्रामसभे इश्यू काडून पेपराचेर घातले. ह्या इश्यूआ भितर एक तथ्य म्हणटा तें कांय ना. ज्यो लायट्यो ज्यो आमी चवथी घालता ज्यो निश्णी त्यो वयर चडपा खातीर आसता. आमकां गव्हर्मेंटान ती एक सीडीची गाडी दिली ना तरी सुद्दां आमी 800 रुपयांनी निश्णी करून त्यो ते इलेक्ट्रीक डिपार्टमेंट वाड वयर चडपाक भिता तरी सुद्दां आमी तांकां रिक्वेस्ट करून ते फुडें काम करता ते निश्णी घेवन. आनी जी लायटी ज्यो आसा त्यो आमी स्ट्रीट लायटीक रस्त्यार घालपाच्यो चवथीक सगळे गांवांक उजेड दिवपाच्यो त्यो आमी 2 लाखाचे हाडटा आनी डिवायड बाय आमकां 22 हजाराचे एक वाठारा पडटा. पंच रमाकांत गांवकारान ग्रामसभेत केल्ले आरोप सिद्ध करून दाखवचे अशें आव्हान पंच तनुजा सामंतान दिलां. आमचे सरपंच आतां 7-8 म्हयने जाल्ले आसात. एकूय आमी अशें काम करूना की बाबा अशें आमी भ्रष्टाचार हो शब्द तांणी वापरलेलो आसा. भ्रष्टाचार म्हणजे कितें हे पंच वांगड्यान आनी तोय बी पंच आसतना ताणेंय बी कितें ते तातूंत भ्रष्टाचार केल्लो आसतलो अशें ताका दिसून म्हणून ताणें हो भ्रष्टाचार शब्द आमचेर घातलेलो आसा. प्रुडंटा खातीर कुडचडेच्यान मयूर नायक. म्हापशा शेनवारा ऑल गोवा वेट लिफ्टिंग चॅम्पियनशीप सर्त जाली. सर्तींत मोठ्या प्रमाणात भुरगे वांटेकार जाल्ले. वेट लिफ्टिंग बॉयज ऑफ म्हापसा आनी वेट लिफ्टिंग असोसिएशन ऑफ गोवान ही सर्त घडोवन हाडिल्ली. सर्तीक मोठ्या संख्येन लोक आयिल्ले. गोंयांतली वेट लिफ्टिंग चॅम्पियनशिपीची कांय खिणचित्रां. इतल्यान हे खबराचित्र हांगाच सोंपता. नमस्कार. तुम्ही पळयतात प्रुडंट. यू आर वॉचिंग प्रुडंट.